पोरणे गोंया येवपी वेगवेगळे 12 प्रकल्पांक सेव्ह ओल्ड गोवा समितीचो विरोध केला। पोरणे गोंया आशिल्ली 10 स्थळां सरकार काबार करपाक सोदता असो आरोप सेव्ह ओल्ड गोवा समितीन केला। शुक्रारा हे विशीं 13,500 लोकांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांक दिले। पोरणे गोंया जावपी एक्सपोजिशना पयलीं न्याय दिवचो ना जाल्यार रस्त्यार देंवतलेची शिटकावणी सेव्ह ओल्ड गोवा समितीन दिल्या। पोरणे गोंयच्या बफर झोन वाठारांत खंयच्याच प्रकल्पांक परवानगी दिवचे ना अशें तांच्यांनी सांगलां। कळंगूट वाठारांत बेकायदेशीरपणान उबारिल्ले हॉटेल जर्मनीचो कांय भाग माती भरवण केलो। CRZ नेमांचें उल्लंघन करून हॉटेल जर्मनीचे धनी कुलविंदर सिंग आनी भूपेंदर सिंग हांणी हें बांदकाम उबारिल्लें। CRZच्या अधिकाऱ्यांनी पुलिसांच्या मजतीन ही कारवाय केली। कुंकळे बेरोडा पाजर खण रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा। लायटीच्यो केबल्स घालपा खातीर खणिल्ले रस्ते अजून मेरेन तशेच आसात। रस्त्याची जाल्ले हे अवतिकायेक लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। दिवाळे पयलीं तरी रस्तो दुरुस्त करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। दिवसाच्या कदम बस स्टँडाच्या कामाक गती दिवन जाता तितल्या बेगीन ह्या बस स्टँडाचे लोकार्पण करचे अशी मागणी गट काँग्रेसीन केल्या। सध्याच्या कामाचेर काँग्रेसीन नाराजी उक्तायल्या जाल्यार बस स्टँडाचें काम जाता तितल्या बेगीन पुराय करतले अशें थळाव्या आमदारांक आश्वासन दिलां। पणजे पाट्यावयल्या गेरा इम्पोरियम इमारती कडेन रस्त्यार घाणयेरें उदक व्हांवता। दर दिसा पाट्यार कितलेशेच लोक यो वच करतात, तांकां नाकार हात धरून वचचें पडटा। महापालिकेन जाल्यार हे प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता। इमारतीचो मॅनेजर PWDक पत्रां बरोवन तकलो मात म्हयनो जालो तरी स्थिती तशीच आसा। आतां तरी पालिकेन लक्ष घालची अशी मागणी आपाचो फुडारी फ्रांसीस कोयलो हांणी केल्या।
पोन्ने गोंयांत जावपी एक्सपोजिशनाचे टेंडर गोंयकारांक दिनासतना राजस्थान आनी दिल्लीच्या कंपनीक दिल्ल्याचे सुदीप तामणकारांचें म्हणणें. सरकार गोवा मायल्स गोवा टॅक्सी ॲप अशें हाडून गोंयकारां भितर स्पर्धा निर्माण करता. गोंयकारांक सोंपोवपाचो निर्णय चल्ला, देखून वेवसाय गोंयकारां कडेन आसपाक जाय. गोंयकारांनी ते भायल्यांच्या हातांत दिवचे न्हय हे मुख्यमंत्र्यान केल्ले स्टेटमेंटाचें आमी स्वागत करता, तशेंच निशेधूय करता म्हणून सुदीप तामणकर उलयलो. तामोशे पेडणेच्या शेतकारांच्या शेतांची रानडुकरान नाशाडी केल्या. शेतकार शेत रोयतात, मात हातातोंडाक आयिल्ल्या शेतांची खावपाच्या वेळार नाशाडी जाल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयला. घाम गाळून पावसाक लागूनय शेतांची नासधूस जाल्ल्यान शेत आडवें पडलां. तेन्ना सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकार प्रसाद गवंडीन केल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांत दिसान दीस नोकरेचे हायस दाखोवन फटवणूक करपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या. PWD खात्यात सिव्हिल इंजिनियराची नोकरी दिता म्हणून काणकोण लोलयेच्या निशा च्यारी हिका 15 लाखांची तोपी घाली. हे प्रकरणात निशा च्यारी हिणे मिथिल च्यारी, प्रितेश च्यारी तसेच पराग रायकरांच्या आड काणकोण पुलिशेंत कागद दाखल केल्या. हे प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
आयतारा 27 ऑक्टोबर दिसा सकाळी 6:30 ते 8:30 वरां मेरेन बाणस्तारी पूल सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या काळात पुलाची डेक पातळीची तपासणी आनी रेकॉर्डिंग करपाचें काम हातांत घेतले अशें कळटा. कुडण्या गांवची सुमार 150 एकर शेतजमीन मिनाखणीच्या मातयेचो गाळ साचिल्ल्यान पडीक आसा. शेतांनी खारें उदक भरिल्ल्यान शेतां नश्ट जाल्यात. शेतां पुनर्जीवीत करची हे खातीर कुडण्याच्या शेतकारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां निवेदन दिलें आनी 2025 वर्स सोंपच्या पयलीं शेतजमीन पुनर्जीवीत करची अशी मुख्यमंत्र्यां कडेन मागणी केल्या. दिवचलच्या वाळशी वाठारांत बिरेस्तारा रातीं 9 वरांचेर गाडयेन धक्को मारिल्ल्यान एका पाड्याचो बळी गेलो. ह्या अपघाता उपरांत मात वाहनां सयत चालकान कुजो काडल्यो. दिवचल शारांत सध्या हेडगे गोरवांची समस्या कायम आसा. शारांत भोंवपी गोरवांक धरपाची मोहीम परत सुरू जाल्या खरी, मात हेडगी गोरवां कमी जायना. देखून फाटल्या 4 म्हयन्यांत रस्तो अपघातांत दिवचल शारांत 5 गोरवांक मरण आयलां. आंध्र प्रदेशातल्या तिरुपती जिल्ह्यातल्या 3 खासगी हॉटेलांक बॉम्ब आशिल्ल्याची धमकी ईमेलांतल्यान मेळ्ळी. ह्या धमक्यांची म्हायती मेळटाच पुलिसांनी 3 हॉटेलांनी वचून डॉग स्क्वॉडा सयत हॉटेलांची तपासणी केली, पूण कांयच मेळूंक ना. सगळी रितसर तपासणी जाल्या उपरांत ही बॉम्बाची धमकी फटीची आशिल्ल्याचे जाहीर केले. फटीच्या बॉम्ब धमक्यांक लागून ओडिशातल्या भुवनेश्वर आनी झारसुगुदा विमानतळाचेर हाय अलर्ट जारी करचो पडलो. बॉम्बाविशींची धमकी दिल्या उपरांत रोखडेच विमानतळ सुरक्षा दळान घर पावला उभारीत बॉम्ब आनी डॉग स्क्वॉडाक आपोवन तपासणेक सुरवात केली. मात सगळ्या विमानतळाची रितसर तपासणी केल्या उपरांत ही बाब फटीची आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. देखून आतां अशा पद्दतीची धमकी दिवप्यांचेर फुडारात कारवाय जातली अशें कळटा.
आधार कार्डाचो उपेग ह्यो खंयच्याच मनशाची पिराय सिद्ध करपा खातीर वापरप मेळना असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान जारी केला. अपघाताच्या केशींनी ल्हान भुरग्यांचो आस्पाव असलो तर तांची पिराय ही तांच्या शाळेच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेटीचेर तपासून पळोवची अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हणला. कॅनडातल्या टोरंटोत टेस्ला गाडी डिवायडराक आदळिल्ल्यान अपघातान 4 भारतीयांक मरण आयलें. मात ती सेल्फ ड्रायव्हिंग गाडी आशिल्ली काय ना हें अजून स्पश्ट जावंक ना. मरण आयिल्ल्या मदीं मूळ गुजरातांतली केता गोहिल आनी नील गोहिल ही दोगां भाव भयण आशिल्लीं. तांच्या वांगडा आनीकूय 2 जाणां ह्या गाडयेंतल्यान प्रवास करतालीं. डिवायडराक आदळ्या उपरांत ह्या गाडयेन पेट घेतिल्ल्यान ह्या चौगांकूय दुर्दैवी मरण आयिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. मंत्र्यांच्या नावांचो गैरवापर करून लोकांक फटोवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. शेतकी मंत्री रवी नायक, येरादारी मंत्री माविन गोदिनो, मांद्रेचो आमदार श्री तारोलकर आनी निलेश काब्रालांच्या नावान लोकांक तोपीक घाल्ल्याचो प्रकार फुडें आयला. होमाच्या नियोजित राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामात एक्काय देवळाक हात लावपाक दिवचो ना म्हणून मंत्री गोविंद गावडेन सांगला. रस्त्या खातीर जमनी गेल्ल्यांक योग्य मोबदलो मेळोवन दितलो अशें आश्वासनूय मंत्री गोविंदान होमाच्या लोकांक दिलां. आम्ही शेतकी धोरण तयार केला आणि ताची प्रत मुख्यमंत्र्यांकूय पावयल्या. देखून मंत्रिमंडळाच्या बसकेत ह्या शेतकी धोरणाक बेगीनूच मान्यताय मेळोवन दितले अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलां. आमी आमची जमीन राखून दवरपाक जाय तशेंच गोंयकारांनी भायल्यांक जमनी विकच्यो न्हय अशें आवाहन रवी नायक हांणी केलां.
फाटभुंयेर अस्तंत रेल्वेन भारतभरात प्रवाशांक सोयीस्कर करपा खातीर खासा नवो ट्रेनींग जाहीर केल्या. येता त्या हंगामात प्रवास करप्यांचो आंकडो वाडटलो आनी हाकाच लागून खासा गाडयो चलतल्यो अशें कळटा. हातूंत उडना भावनगर स्पेशल, उडना गया वडोदरा स्पेशल, वापी दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल, अहमदाबाद धानापूर स्पेशल, अहमदाबाद जयनगर स्पेशल, अहमदाबाद बनारस स्पेशल, साबरमती लखनौ स्पेशल, वडोदरा गया स्पेशल, राजकोट गोरखपूर स्पेशल अश्यो ह्यो 9 खाशेल्यो ट्रेनी आसात. भारतान फाटल्या कांय वर्सांत लिम्फेटिक फायलेरियास हत्तिरो गाडोवपाच्या नदरेन बरीच उदरगत केल्या. हालींच नॅशनल सेंटर फॉर व्हेक्टर-बॉर्न डिसीज कंट्रोल ह्या दुयेंसाक आडावपा खातीर 6 राज्यांतल्या 63 जिल्ल्यांक लक्ष करून मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मोहीम सुरू केल्या. केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आनी मध्य प्रदेशांत ह्या दुयेंसाचो चड धोको आसा. फायलेरिया हो एक संसर्गजन्य दुयेंस जो दोळ्यार चाबल्यार पातळटा. सादारणपणान हाका लागून पांय फुगता आनी खूब जड जाता. हाका लागून ताका हत्ती रोग वा हत्तीच्या पांयाचो दुयेंस अशें म्हणटात. सामान्य भाशेंत ताका फायलेरियासीस म्हणटात. सध्या भारतांतल्या 74 कोटी लोकांक फायलेरियासिसाचो तोखो आसा. पेनकिलर वखदांचो वापर चड पुराय संवसारभर जाता. हातूंत ओव्हर द कावंटर पर्याय ते प्रिस्क्रिप्शन वखदांचो आस्पाव आनी ही वखदां तकली दुखप, स्नायू दुखप आनी दीर्घकाळ वेदना अशा विंगड समस्या पासून रोखडीच सुटका दिता. पूण पेन किलर वखदांचो चड वापर वा अयोग्य पद्दतीन वापर केल्यार भलायकेक जायते त्रास जावंक शकतात. खासा करून पोट आनी मूत्रपिंडाचे संबंदीत गंभीर भलायकी समस्या निर्माण जावपाक शकतात. मनशाक जशें जगपा खातीर जेवण खाण गरजेचें आसता तशेंच दिसभरच्या कामा उपरांत न्हीद लेगीत तितलीच गरजेची आसता. पिरायेच्या मध्यम काळांत जर न्हिदेचो दर्जो उणो जायत आसलो तर हाचो थेट परिणाम मेंदवाचेर जाता अशें मुखार आयला. मनीस आपले दिसपट्टे जिणेंत जे कितें कृती करता ताच्या परिणामाची लक्षणां मेंदवाचेर स्पश्ट दिसपाक लागतात. देखून पिरायेच्या 40 ते 50 पिराये मेरेन मेंदवाचेर खर परिणाम जावपाक लागता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. रोमी कोंकणीवाले कोंकणीच्या इतिहास बाबतीत अज्ञानी, तांच्यो मागण्यो मान्य जावपाक सारक्यो नात. हे मोहिमे फाटल्यान राजकीय स्वार्थाचो दुबाव. उदय भेंब्रेचे रोमी कोंकणीवाल्यांचेर टिकास्त्र. सरकारी नोकरी दिता म्हणून सांगून लोकांक टोपी घालपी पुजा नायकाक 4 दिसांची पुलीस बंदखण. फोंडें सत्र न्यायालयान पुजाक फरमायली बंदखण. काणकोणांत सरकारी नोकरी दिता म्हणून सांगून फटयले एके चलयेक 15 लाखांची तोपी. काणकोण पुलीस स्टेशनार 3 जाणांचेर जाली एफआयआर नोंद. कोळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या संयुक्त पळोवणेक कर्नाटकाचो विरोध. आता केंद्राचो घेतले कायदेशीर सल्लो. प्रवाहाच्या बसकेक उदका स्रोत खात्याचे सचिव गैरहाजीर. केरकाराची टिका. मंत्री शिरोडकराची फाटराखण. पोन्ने गोंयच्या 12 बांदकाम प्रकल्पांक सेव्ह ओल्ड गोवा समितीचो खर विरोध. मुख्यमंत्र्यांक निवेदन. एक्सपोजिशना पयलीं प्रकल्प रद्द करचे ना जाल्यार देंवतले रस्त्यार. समितीची सरकाराक शिटकावणी. आणि गोमंतक भंडारी समाजाच्या अशोक नायक गटाक हायकोर्टाची थाकाय. समिती बेकायदेशीर म्हणून सोसायटी महानिरीक्षकाचो आदेशाक स्थगिती. आता खबरो विस्तारान. रोमी कोंकणीवाल्यांक कोंकणी भाशेचो इतिहासूच खबर ना. रोमीवाल्यांच्यो मागण्यो अज्ञानांतल्यान आयल्यात. कोंकणी लेखक आणि विचारवंत उदय भेंब्रे आणि रोमी कोंकणीवाल्यांचेर टिकास्त्र सोडला. पेपर. शेनवारच्यान मडगांवां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें 14वें अधिवेशन सुरू जाता. अखिल भारतीय पातळीवेलें हें कोंकणी अधिवेशन गोंयांत जाता आसतनाच गोंयांत सद्याक रोमी कोंकणीच्या मागणेन नेट धरला. हेच फाटभुंयेर उलयतना उदय भेंब्रे आनी रोमी कोंकणीवाल्यांक उजरावन काडले. साहित्य अकादमीन सगळ्यो लिपी मान्य करच्यो. राज्यभास कायद्यात रोमी लिपयेचो समावेश करचो आनी रोमींतल्यान शिक्षण दिवचें. ह्यो तिनूय मागण्यो अजिबात मान्य करपा सारक्यो नात अशें भेंब्रे म्हणटा. ही तिसरी खेप. ओके. ही तिसरी खेप आता नवो ग्रुप जो ही मागणी मांडटा. आनीक म्हजे दृश्टीन तांकां भाशेचो अभ्यास ना. कोंकणी भाशेचोय अभ्यास ना. कोंकणी भाशेचो इतिहास खबर ना. लिपयांचो इतिहास खबर ना. आनीक ह्या संबंधान कितें कितें घडलां साहित्य अकादमीचे धोरणाच्या संबंधान म्हायती ना. शिक्षणाच्या संबंधान माहिती ना. आनीक खुबशे अज्ञानांतल्यान इग्नोरन्सांतल्यान घडटा. आनी थोडेशे म्हाका एक दुबाव येता की हाजे फाटल्यान कितें राजकीय एम्बिशन आसूंक शकता. कळ्ळें. कित्याक जे लोक फुडाकार घेतात तांणी केन्ना रोमीत कांय बरयलेंच ना. हांवें बरयलें.
हांवें रोमींतल्यान कितलेशे लेख रोमी नेमाळ्यां खातीर बरयले आनी रोमी बरोवपाक, रोमी छापपाक, रोमी पुस्तकां काडपाक कोणाचीच आडखळ ना अजिबात. कोंकणी भाशा मंडळ आनी गोवा कोंकणी अकादमी पुरस्कार बी दितना दोनूय लिपींतले पुस्तकां दितात. ह्या बाबतींत कोणाचीच कसलीच आडखळ ना. पूण तांच्यो ज्यो मागण्यो आसात की साहित्य अकादमीन सगळ्यो लिपी मान्य करच्यो, मागीर गोवा राजभास कायद्यांत रोमी लिपी घालची आनी शिक्षणांतूय बी रोमी लिपींतल्यान शिकोवचें. म्हजे नदरेन ह्यो तिनूय मागण्यो मान्य जावप शक्य ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन जायत्या जाणांची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात फोंडें सत्र न्यायालयान दुबावीत पुजा नायकाक आनीकूय 4 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन जायत्या जाणांची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात माड्डोळ पुलिसांनी पुजा नायकाक अटक केल्ली. उपरांत पुलिसांनी तिच्या घराचे धाड घालून महत्वाचे दस्तावेज तहेत BMW, फॉर्च्युनर, MG हेक्टर, वेना आणि अमेज ह्यो आलिशान गाडयो जप्त केल्यो. ह्या विशीं शुक्रारा फोंडें सत्र न्यायालयात दुबावीत पुजा नायकाची सुनावणी जाली. ह्या सुनावणे वेळार आनीकूय 4 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायला. आपले शिक्षण पुराय जाल्या उपरांत नोकरी व्यवसाय करप जावं सरकारी नोकरेक लागून स्थिर स्थावर जावप हें दर एकल्याचें सपन आसता. कांय जाण हें आपलें सपन पुराय करपा खातीर कायदेशीर मार्गाचो अवलंब करता, प्रामाणीकपणाचो अवलंब करतात, जाल्यार कांय जाण फटींगपणाच्या मार्गान आपलीं हीं सपनां पुराय करपाचो यत्न करतात. अशेंच एक प्रकरण हालींच म्हणजे फाटल्या 5 दिसां पयलीं माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचेर नोंद जाली. सरकारी नोकरी दिवपाचें हायस दाखोवन ओल्ड गोवा रावपी पुजा नायक हे बायल मनशेन खुबश्या लोकांक लाखांनी आनी कोट्यांनी रुपयांची टोपी घातली. सध्या पुजा नायक माड्डोळ पुलीस स्थानकाच्या कस्टडीत आसा. फाटले 5 दीस पुलीस तेचे कडल्यान ह्या प्रकरणाचो तपास करतात म्हटल्यार पुजा नायक तोंड उगडपाक तयार ना. मजगतीं कालूच माड्डोळ पुलिसांनी तेचे कडल्यान तेच्या नांवार आशिल्ल्यो 5 महागड्यो गाडयो, म्हारगांतल्यो म्हारग गाडयो ताब्यांत घेतल्या, जातूंत फॉर्च्युनर, BMW, हुंडाय वेर्ना, MG हेक्टर तशेंच अमेज ह्यो अश्यो म्हारगांतल्यो म्हारग गाडयो आसात जेंची किंमत कोट्यांनी रुपयांनी आसा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां पुजा ह्या वेवसायांत आसा. हो फटींगपणाचो वेवसाय करता. आयज मेरेन कितल्या लोकांक लुबाडल्या तेकाय भोवतेक याद आसचें ना. माड्डोळ पुलीस ह्या प्रकरणाचो योग्य दिकेन तपास करतात. पूण सद्याच्या घडयेक पळयत जाल्यार एखादे बायल मनशेक येदें व्हडलें प्रकरण करप शक्य आसा काय कितें होय एक प्रश्न आसा. ह्या प्रकरणात अधिकारी पावंड्या वयल्यान मंत्री आमदार पदा वयली व्हडली ध्यानां घुसपल्यात म्हणपाचो दुबावूय कांय जाणां कडल्यान व्यक्त जाता. माड्डोळ पुलीस ह्या प्रकरणाचो वेवस्थीतपणान तपास करता आनी त्यांच्या तपासाक रोखडेंच यश येतलें आनी ह्या प्रकरणात जे कोण गुंतल्यात त्या सगळ्यांचेर कडक कारवाई जातली आनी जे कोण पिडीत आसा तांकां न्याय मेळटलो अशी अपेक्षा लोकां कडल्यान व्यक्त जाता. सध्या पुजा नायकाक आज जेन्ना न्यायालयान कोठडीत व्हेलें, न्यायालयान जेन्ना दाखल केलें तेन्ना फोंडें प्रथम वर्ग न्यायालयान ताका आनीक 4 दिसांची पुलीस कादय दिल्ली आसा, पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. माड्डोळ पुलीस निरीक्षक योगेश सावंत, DYSP अर्शी आदिल तशेंच SP मॅडम सुनीता सावंत हांच्या फुडारपणा खाला ह्या प्रकरणाचो योग्य दिकेन तपास करता आनी तांच्या तपासाक पुरायपणान यश मेळटलें असो हावेस थळावे व्यक्त करतात. गोमंतक TV खातीर माड्डोळच्यान शेखर नायक. कळसा बंडुरा प्रकल्पाची एकठांय पळोवणी करपा खातीर केंद्र सरकाराचो कायदेशीर सल्लो घेवपा विशीं प्रवाहाचे बसकेत थारला. प्रवाह अधिकारिणीची पणजे बसका जाली. अजापाची गजाल म्हळ्यार हे बसकेक गोवा राज्याचे उदका स्रोत खात्याचो सचिव IAS सरप्रीत सिंग गिल गैरहजर आशिल्ले. हे मुद्द्यावेल्यान पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारांक तिडक उक्तायली. म्हादेच्या विशयाचेर स्थापन केले प्रवाह अधिकारिणीची शुक्रारा पणजे बसका जाली. हे बसकेत कळसा बंडुराचे संयुक्त पळोवणेचो मुद्दो चर्चेक आयलो. संयुक्त पळोवणेचेर केंद्राचो कायदेशीर सल्लो घेवपाचो थारला. मजगतीं ह्या म्हत्वाचे बसकेक उदका स्रोत खात्याचे सचिव IAS सरप्रीत सिंह गिल गैरहजर आशिल्लो. हाचेर पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान तिडक उक्तायली. हाच्या जाग्यार गोंयचो IAS संजीत रॉड्रिगीस हे बसकेत वांटेकार जाल्लो. केंद्र सरकारान जे प्रवाह प्राधिकरण नियुक्त केल्लेले आसा, ह्या प्रवाह प्राधिकरणाच्या नियुक्ती उपरांत गोंयचे जे जलसंसाधन खात्याचे सचिव आसले सुभाष चंद्रा
ते गोंयचो प्रतिनिधी म्हणून ह्या प्रवाह प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करताले, पूण हालींच त्यांची बदली जी आसा त्यांची सेवानिवृत्ती जाली आनी सेवानिवृत्ती उपरांत दुसरो IAS ऑफिसर जो आसा हो सरकारान गोवा सचिव म्हणून नियुक्त केल्लेलो आसा जलसंसाधन खात्याचो, आणि हे नवीन जे सचिव आसा ते सरप्रीत सिंग गिल जे आसा हे नियुक्त जाल्लेले आसा. पूण कशें आसता, जेन्ना एखादो नवीन IAS ऑफिसर ही जबाबदारी घेता आणि गोंयचे प्रवाह प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करता, तेन्ना गोंय सरकारची ती नैतीक जबाबदारी असता की तेंच्यांनी ह्या अधिकाऱ्याक ह्या विशयाचे गांभीर्य जे आसा हे समजतले, त्याच्या खातीर म्हायती दिवपाक जाय. पूण म्हाका दिसता ही म्हायती जी आसा ती ताका दिवंक ना, आनी ताकाच लागून आतां आयज जी प्रवाह प्राधिकरणाची बैठक म्हापसा हांगासर जावपाची आसा तेतून गोंयचे प्रतिनिधित्व कोण करतालो. सरकार परते परते सांगत आसा की प्रवाह प्राधिकरणान आमची बाजू जी आसा ती भरभक्कम आसा. मुख्यमंत्र्यान ते स्पश्टीकरण केल्लेलें आसा, पूण परते म्हाका सरकाराक सांगचें दिसता की मुख्यमंत्र्यान सांगलें की प्रवाह प्राधिकरणाची नियुक्ती जाल्या आनी ताका लागून गोंयची बाजू भक्कम आसा. गोंयची बाजू भक्कम आसा जाल्यार फाटल्या इतिवृत्तांत मिनिट्सान जे सरकार परते परते सांगताले की कणकुंबी हांगासर कर्नाटकान उदक वळोवन मलप्रभेन हेला, तेची पाहणी करपाक आमी ह्या प्रवाह प्राधिकरणाक सांगताले म्हणून, जाल्यार प्रवाह प्राधिकरणान त्या वाठारांत भेट दिवंक ना आणि गोंय सरकारान जो विशय मांडलालो तो इतिवृत्तांत नोंद जावंक ना. म्हादई प्रवाहाची एक म्हत्वाची बसका आयज पार पडली. ह्या बसकेन जायते विशय चर्चे केल्ले, पूण तितूंतलो म्हत्वाचो मुद्दो जो आसलो तो म्हटल्यार कळसा बंडोरा. ह्या कळसा बंडोराची संयुक्त पाहणी जावची असो प्रस्ताव जो आसा तो गोंय सरकारान म्हादई प्रवाहा समोर दवरलेलो. हाचेर कर्नाटक सरकारान आक्षेप घेतलेलो. तो म्हटल्यार कर्नाटक सरकारचें अशें म्हणणें आसलें की कळसा बंडोरा हो सब ज्युडिशियस विशय आसा, ताचो जो विशय आसा तो कोर्टान आसा, त्या खातीर हेचेर संयुक्त पाहणी जावंक शकना अशी हरकत जी आसा ती कर्नाटक सरकारान घेतलेली. आनी आयज जेन्ना प्रवाह समितीची बसका जाली, ह्या बसकेन सुद्दां कळसा बंडोरा ह्या विशयाचेर चर्चा जाली तेन्ना प्रवाह समितीन अशें म्हटलें की हो जो विशय जो आसा तो सब ज्युडिशियस आसा, त्या खातीर ह्या कळसा बंडोराची पाहणी संयुक्त पाहणी करच्या पयलीं केंद्र सरकाराचो एक कायदेशीर सल्लो घेवचो अशें मत जें आसा ते प्रवाह समितीचे आयज जाल्लेले आसा. ही बसका जी आसा ती आयज पर्वरे हांगासर वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाच्या प्रवाह कार्यालयान पार पडली. तशेंच आयच्या ह्या बसकेक जलसंसाधन खात्याचे सचिव जे आसा IAS अधिकारी हरप्रीत सिंग गिल हे अनुपस्थित आसले, पूण त्यांच्या जाग्यार IAS अधिकारी संजीत रॉड्रिगीज हांची उपस्थिती ह्या बसकेक आसली. आनी ही जी बसका जाली, ही बसका ह्या बसकेन जे चर्चेन विशय जाले त्याचे मिनिट्स जे आसा ते बेगीनूच सरकारा कडेन दिले वतले. अश्योच अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पोरणे गोंया येवपी वेगवेगळ्या 12 प्रकल्पांक सेव्ह ओल्ड गोवा समितीचो विरोध केला. पोरणे गोंया आशिल्ली 10 स्थळां सरकार काबार करपाक सोदता असो आरोप सेव्ह ओल्ड गोवा समितीन केला. शुक्रारा हे विशीं 13,500 लोकांचें निवेदन मुख्यमंत्र्यांक दिलें. पोरणे गोंयांत जावपी एक्सपोजिशना पयलीं न्याय दिवचो ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी सेव्ह ओल्ड गोवा समितीन दिल्या. पोरणे गोंयच्या बफर झोन वाठारांत खंयच्याच प्रकल्पांक परवानगी दिवचे नात अशें तांणी सांगलां. आता आयज ताका 9,000 दिला आनी पयलीं दिलेली 4,500, सो टोटल इज 13,500. सो एटलीस्ट आतां पूण ताणें आमकां कितें म्हूण रिप्लाय दिला करून आफ्टर दीस. आनी आतां सेकंड थिंग हांव सांगूंक सोदता, आतां आमकां हेरिटेज आमकां मास्टर प्लॅन कित्याक जाय ओल्ड गोवा. आमकां मास्टर प्लॅन पळोवंक जाय आतां 21 स्टेट मॉन्युमेंट आहा ऑल ओवर गोवा. तितून टेम्पलाय आहा आनी मॉस्कूय आहा, मस्जिद आहा. ओके 21 हितून. आनी फकत ओल्ड गोवा आहा ते 14 आहा, स्टेट मॉन्युमेंट 14 आहा. आनी ते थोडे ते डिमार्केशन करूंक पासून ना. DCPन आतां अजून ते थोडे 7 कितें केला, उरलेले 7 अजून करूंक ना डिमार्केशन 100 मिटर बफर झोन गमलें न्हू. सो आतां हांव कितें म्हणूंक सोदता, आमकां मास्टर प्लॅन फकत जाय ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक, ते स्टेट मॉन्युमेंट आहा ते प्रोटेक्ट करपाक. आनी ते स्टेट मॉन्युमेंट आहा ते अंडर ASI आहा. आतां संवसाराक खंयची कंट्री आसूं आपणाची हेरिटेज राखता सांबाळटा. एक्झाम्पल फ्रांस आतां इफिल टावर आहा, आहा. पुर्तुगालाक हें आहा मोनेंतो दो वास्को द गामा आहा. सो तो आहा. सो थिंगा विथीन 100 मिटर थिंगा कसलेच प्रोजेक्ट येयना. इवन टेम्पररी पासून थिंगा कसलेच
स्ट्रक्चर्स आसनात ना टेम्पररी पासून. सो आतां आनी ते वयल्यान तुका थिंगा लाखांनी पयसो मोडटा तेंची ब्युटिफिकेशन सांबाळपाक. आनी आमी आतां हिंगा आमचे वर्ल्ड हेरिटेज अंडर युनेस्को ओल्ड गोवा ते आतां करोडांनी पयशे घेतात ते डिस्ट्रॉय करपाक. ते आतां करोडांनी पयशे घेतात ते आतां हे डिस्ट्रॉय करपाक. गोंयांत दिसान दीस नोकरेचे हायस दाखोवन फटवणूक करपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या. PWD खात्यात सिव्हिल इंजिनियराची नोकरी दिता म्हणून काणकोण लोलयेच्या निशा च्यारी हिका 15 लाखांची तोपी घाली. हे प्रकरणात निशा च्यारी हिणे मिथिल च्यारी, प्रितेश च्यारी तशेंच पराग रायकर हांचे आड काणकोण पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यात सध्या गव्हर्नमेंट जॉब दिता म्हणून पैसे घेवपाचे एक रॅकेट चालू आसा. हाका लागून म्हाड्डोळ पुलिसांनी सध्या 2 जाणांक धरिल्ली आसा आणि आता जी नवी केस आयल्या ती काणकोण पुलीस स्टेशनार रजिस्टर्ड जाल्ली आसा. काल काणकोण पुलिसांनी निशा च्यारी ह्या कंप्लेनंटान एक कंप्लेन रजिस्टर केली आणि ह्या कंप्लेनी भितर ताणें सांगलां की मिथिल च्यारी, प्रितेश च्यारी आणि पराग रायकर मडगांव आणि आपल्या गव्हर्नमेंट जॉब गव्हर्नमेंट दिता म्हणून सिव्हिल इंजिनियर जॉब दिता म्हणून 15 लाख रुपया ताचे कडल्यान घेतले आसात. हे पयशे पयलीं हो जॉब आशिल्लो तो निशा च्यारीच्या देराक दिवपाचो आशिल्लो आणि ताका लागून पयलीं 6 लाख जे आसात ते प्रितेश च्यारी हाज्या अकाउंटाक ट्रान्सफर केले. ताचे नंतर 6 लाख आसात ते मिथिल च्यारीच्या अकाउंटाक ट्रान्सफर केले आणि 3 लाख आशिल्ले ते पार्टली कॅशान दिल्ले आणि ताजे नंतर हे सगळे जे पयशे आसात हे पराग रायकर हो मडगांवचो हाजे अकाउंटाक ट्रान्सफर केले आणि ही केस काणकोण पुलिसांनी रजिस्टर केल्ली आसा. सांगपाची गजाल म्हणल्यार पराग रायकर जेन्ना आमी गुगल केलो तेन्ना पराग रायकर हो BJP OBC मोर्चाचो प्रेसिडेंट अशें म्हणून आयले आणि मडगांव जो पराग रायकर आसा हो BJP पार्टी कडेन जॉयन आसा. आतां हो BJP कार्यकर्तो फेक जॉब दिता म्हणून सद्याक हाजेर कंप्लेन जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोमरकर. कळंगूट वाठारात बेकायदेशीरपणान उबारिल्ले हॉटेल जर्मनीचो कांय भाग मातये भरवण केलो. CRZ नेमांचे उल्लंघन करून हॉटेल जर्मनीचे धनी कुलविंदर सिंग आणि भूपेंदर सिंग हांणी हे बांदकाम उबारिल्ले. CRZच्या अधिकाऱ्यांनी पुलिसांच्या मजतीन ही कारवाय केली. कळंगूट बागा हांगासर आसलेले हॉटेल जर्मनी ह्या हॉटेलाचे जे फाटलो जो पोर्शन आसा एक्सटेंडेड केल्लो तो खंय तरी CRZचे जे अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर आसा जे CRZचे जे परमिशन लागता ते परमिशन घेयनासतना हॉटेल जर्मनीचे फाटल्या वाटेन जे पक्का स्ट्रक्चर जे आशिल्ले तेचे आयज CRZच्या माध्यमांतल्यान आयज सकाळच्यान जे पक्का स्ट्रक्चर जे आसा ते डेमोलिश करण्याचे सध्या हांगासर सुरवात केल्ली आसा. जो सेक्युरिटी रूम तशेंच जे स्विमींग पूल आसा आणि बाकीचे जे स्ट्रक्चर आसा अनऑथरायज्ड आसा ते सध्या हांगासर डेमोलिश केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोटी. कुंकळ्ळी वेरोडा पाजरखंड रस्त्यार सामकी अवतिकाय जाल्या. लायटीच्यो केबल्स घालपा खातीर खणिल्ले रस्ते अजून तशेंच आसात. रस्त्याचे जाल्ले हे अवतिकायेक लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. दिवाळी पयलीं रस्तो दुरुस्त करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. जायते जाल्यार फक्त हांव तुका गोंयभर हीच परिस्थिती जाल्या सगळ्या रस्त्याचेर. कारण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सगळे रस्ते पावस म्हणनासतना जीव म्हणनासतना सगळे फोडून घाल्ले आसात. आता पावस गेला पावस ना आता खरमो जाला पावस गेलो जाल्यार आता जवळ जवळ म्हाका दिसता 15 दीस तरी नक्की जाले आणि ह्या 15 दिसां भितर खरें म्हणलें जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खास स्पेशल कितें तरी कश्ट घेवन हे बुजोवपाचे प्रयत्न करपाक जाय आशिल्ले किंवा ताचेर डाबो घालपाचो प्रयत्न करपाक जाय आशिल्लो सरकारान सुद्दां. पूण सरकारा कडेन आनी ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन सकारात्मक अश्यो कांयच पावलां मारिल्ले आमकां दिश्टी पडनात. कळ्ळें तुका. प्रत्येक वेळार नागरीक उठतले आणि सरकार काम करतले किंवा नागरीक उठतले आनी कोण काम करतले अशें म्हणून सरकार कित्याक रावता तें म्हाका कांय खबर ना. पयर एकदी चौकशी करपाक ना आमी सगळे तयार आसात. एक कॉन्ट्रॅक्टर सांगता आमकां की आमी सगळे तयार आसात फक्त पावस पडटा म्हणून आमी रावला म्हणून. पूण आतां पावस जर गेलो जर जायत जाल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता 15-20 दीस जावन तरी नक्की गेले आनी आतां जर डांबर घालपाक जर स्टार्ट केलें जाल्यार ट्रस्टीचे रिपेर केले जाल्यार खूब बरें जाता आनी ताका फाल्यां कसलो डॅमेज जावची ना. डॅमेज जावची ना जाल्यार आमचे सारखे नागरिकांक तरी ते बरें जातले. IDC रोड आसा पळय तो सगळो बाबत जाला, सारको पाड जाला. वयता ते खणार लोक गाडी आंगार येतात, एक्सिडेंट जातात, झगडी जातात हे रस्त्या लागून आणि आमची कमर सुद्धा मोडून गेल्या. अशी आमची परिस्थिती जाल्या सध्या.
आमी रावता आज जातलो फाल्यां जातलो म्हणल्यार कांयच येना जातलो म्हणून आनी कशें कितें मुखार जालें कांय खबर ना. कितें दिसता तुका ह्या हेजेर आतां कितें करपाक जाय असो दिसता? कितें आमी करपाचें म्हणून कळना. सगळें आमी सांगतात बोवाळ मारतात सगळें करतात पूण हे समज रस्त्यार अशी हालत जाल्या पायप फुटल्या हे सगळें वयता ते कोण. आतां दिवाळी आसा. आज दिवाळी आसा बरे बरे सणाक हे आमकां हे असली त्रास काडचे पडटा. दिवचलच्या कदम बस स्टँडाच्या कामाक गती दिवन जाता तितल्या बेगीन ह्या बस स्टँडाचे लोकार्पण करचे अशी मागणी गट काँग्रेसीन केल्या. सध्याच्या कामाचेर काँग्रेसीन नाराजी उक्तायल्या जाल्यार बस स्टँडाचे काम जाता तितल्या बेगीन पुराय करतले अशें थळाव्या आमदारान आश्वासन दिलां. आर्विल्ल्या साधन सुविधा सयत दिवचले जावपी बस स्टँड पुराय केन्ना जातलो ताचे कडेन प्रवाशांचे लक्ष वेधून आसा. फाटल्या 2.5 वर्सांच्यान ह्या बस स्टँडाचें काम चलता. काँग्रेसीचे प्रदेश सचिव महेश मांबरे हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीन दिवचलच्या बस स्टँडाच्या कामाची पळोवणी केली आनी सध्याच्या कामाचेर काँग्रेसीन नाराजी उक्तायली. पर जर तो हे पळयलो टेंडर जर पळयलो जाल्यार 2024 पर्यंत कंप्लीट जावपाक जाय एज पर टेंडर म्हणटा. पण हांगा जर आज आमी 2024 ऑक्टोबरान आसा आनी सादारण 2 म्हयन्यांनी डिसेंबर म्हयनो येतलो आनी एकंदर हांगा जर स्थिती पळयत जाल्यार कितें कंप्लीट जाता अशें तुमकां दिसता जाल्यार पळयात. दिवचल तालुक्याक अक्षरशः आयसोलेट करप. दिवचल तालुक्याक आतां पर्यंत आमदार मेळ्ळे ते कशा पद्दतीचे म्हणजे हय बाबा हय साहेबाय करणारेच मेळ्ळे. एक भायर सरून बाबा ना दिवचल खातीर आपूण उबो रावतलो दिवचलच्या लोकां खातीर उबो रावतलो अशें एकंदरीत जे धडाडी जाय आशिल्ली पळय अशें एकंदरीत दिसलें ना. आनी आतां चल्लां आपलें काम. दिवचलचे जनताय ओगी आसा सगळेच ओगी आसा पण वेदर हांगासर येणारे खंयच्या भागांतल्यान ह्या बस स्टँडार येता केन्ना जातलो हो बस स्टँड आनी बस स्टँड जालो जाल्यार ताजी सेफ्टी आसतली काय म्हणून. कन्स्ट्रक्शनाचें काम जर पळयत ते सिमीट भायर सरला येता पळय केन्नाच्यान ते 3-4 वर्सां जाल्या ह्या स्ट्रक्चराक वयर वचून ते आतां कितें हे घालतात पत्रे घालतले. पावस कसो येता हांगा जर कितें म्हणटात ते वादळां जाता आमच्या दिवचल्यान तर रस्ता तेन्ना हे वयर पत्रे घालतात ते फुडें पावसान फुडें उरतले काय कितें. म्हणजे सेफ्टी ऑफ पीपल आर ऑलवेज कॉम्प्रोमायज बाय दीस गव्हर्मेंट बाय द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. जावं ते बस स्टँड आसतलो आमचो हांगा किंवा ती कला अकादमी पणजेची आसतली. एवरी टायम लोकांचो विचार करप ना आपली बॉसां कशी भरतले आनी कमिशनां कशी मेळटली हाजेरूच ह्या सरकाराचो लक्ष काय म्हणून लोकांचे तुमकां पडून गेल्ले ना काय म्हणून. वी डिमांड की हो बस स्टँड जो आसा पळय हो इमिजिएटली एट फास्ट ट्रॅक घेवचो. मजगती दिवचले बस स्टँड जावप ही काळाची गरज आनी हो बस स्टँड जाता तितल्या बेगीन पुराय करतले अशें आश्वासन आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिलें. आमदार झाला जाल्यार पयलें काम आमदार मार्चान मेन आयकर माणूस पयलींचो मागीर आमकां उदक पावस येयलो तेन्ना काम इश्यू जाले. बट एनिवे आमचे मिन्स अवेर ऑफ इट कंटिन्युअसली फॉलो करता. होपींग जाता तितले बेगीन जातले. खूब गरज आसा काळाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजी पाट्यावेल्या गेरा इम्पेरियम इमारती कडेन रस्त्यार घाणयारे उदक व्हांवता. दर दिसा पाट्यार कितलेशेच लोक यो वच करतात तांकां नाकार हात धरून वचचें पडटा. महापालिकेन जाल्यार ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता. इमारतीचो मॅनेजर PWDक पत्रां बरोवन तकलो मात म्हयनो जालो तरी स्थिती तशीच आसा. आतां तरी पालिकेन लक्ष घालचें अशी मागणी आपाचो फुडारी फ्रांसीस कोयलो हांणी केल्या. आयज आमी हिंगा पाट्यार आहा आनी हिंगा तुमकां सगळ्यांक दाखोवंक जाय की आमची पळय स्मार्ट सिटी आहा आनी आमचे BJP सरकार पळय डबल इंजीन सरकार आहा ती त्यांनी ते स्वच्छ सुर्वेक्षण म्हणून आनी स्वच्छता अभियानाचेर तेणी भरपूर चर्चा केली. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीच्या आदी सावन तेणी चालू केला. पूण आमची पळय स्मार्ट सिटी आहा आनी हिंगा हे पाटो आमचो बिजनेस हब मेन बिजनेस हब ऑफ एंटायर पेंजीम सिटी हे तुमकां स्विच हिंगा लायनीन ह्या फुटपाथाच्या लायनीन 4 बिल्डिंगाच्या भायर स्विच अशेंच भायर सरता ओवरफ्लो जाता. ते ड्रेन्स ब्लॉक जाल्या तितून कितें कचरो गेला
एक बिल्डिंगाच्या मॅनेजराक आमी विचारले फोन करून की बाबा हे कित्याक जाता हें, तो म्हणटा की आमी PWDक फोन करून करून थकले. हे आतां गेले पावस काबार जाले उपरांत सान म्हणजे एक म्हयना पावस मातसो उणो जाला तेन्ना सान हे लिकेज हिंगा आहा. आमी ह्या बिल्डिंगान पळयतात, त्या फुडच्या बिल्डिंगान पळयतात, त्याची फुडली बिल्डिंगान पळयल्यार सेम परिस्थिती आख्याक आहा. हिंगा CCP काय पडलेले ना, PWDक काय पडलेले ना, आणि स्मार्ट सिटी म्हणटा ते आमचें काम न्हू म्हणून. तर हे कोणाचें काम आनी कोणें पळोवपाचें? फकत BJP कितें करता की स्वच्छ भारत म्हणून नारे मारता, खंय कोण झाडू घेता आनी फोटो काडटा आनी जालें तेंची स्वच्छता ही सेवा तेंचें कॅम्पेन जालें. पूण एक्चुअल रियालिटी पळोवंक जाय जाल्यार लोकांनी पणजे येवपाचें. स्मार्ट सिटीचो बिझनेस हब पळय आहा पाटो आमचो, पाट्यार येवपाचें आनी हें मोसण करून दवरला फुटपाथाचेर वयता थिंगा तें पळोवपाचें लोकांनी. पोन्ने गोंयांत जावपी एक्सपोजिशनाचे टेंडर गोंयकारांक दिनासतना राजस्थान आनी दिल्लीच्या कंपनीक दिल्ल्याचें सुदीप तावणकराचें म्हणणें. सरकार गोवा मायल्स, गोवा टॅक्सी एप अशें हाडून गोंयकारां भितर स्पर्धा निर्माण करता. गोंयकारांक सोंपोवपाचो निर्णय चल्ला, देखून वेवसाय गोंयकारां कडेन आसपाक जाय. गोंयकारांनी ते भायल्यांच्या हातांत दिवचे न्हय हे मुख्यमंत्र्यान केल्ले स्टेटमेंटाचें आमी स्वागत करता, तशेंच निशेधूय करता म्हणून सुदीप तामणकर उलयलो. मुख्यमंत्र्यान 15 तारखेक जे जिल्हा पंचायत ऑफिस नवे कार्यालय इनॉग्रेशन केला ते करताना मुख्यमंत्र्याचो एक स्टेटमेंट आसलो की जाता तितले वेवसाय गोंयकारां कडेन आसपाक जाय, गोंयकारांनी ते भायल्या लोकांच्या हातीन दिवचे न्हू. आनी सरकारी निधी पळय आहा, फंड सरकारी आहा पळय तेचो योग्य तरेन वापर जावचो. मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट पळय बरो स्टेटमेंट आहा आनी वाहतूकदार म्हणून आमी ह्या स्टेटमेंटाचे खरें म्हणल्यार स्वागत करता आनी एका वाटेन निशेधूय करता. कित्याक लागून की जो सरकार पळय आहा हे आयज EV ट्रान्सलायन आनी वेगवेगळे गोवा मायल्स, गोवा टॅक्सी अशे हाडून ह्यो सगळे प्रकार हाडून हांगासर अनहेल्दी कॉम्पिटिशन म्हणजे स्पर्धा निर्माण करता गोंयकारां भितर आनी खंय तरी गोंयकारांक हो सोंपोवपाचो प्रयत्न सरकारा कडसून चल्ला. ह्या एक वाहतूकदार म्हणून मानता. दुसरी